एक गांव आनी गांवांत जायतीं कुटुंबां, त्या गांवांत शेतां भाटां माड माडयो भरून आसात असलो तो गांव. आनी गांवांत एक न्हंय व्हाळटा उदकाची. त्या न्हंय देगेर कांय कुटुंबां आनी त्या कुटुंबा भितर एक कुटुंब देवाची पुजा करपी मनशाचें. सदां सकाळीं तो मनीस उठतच न्हंयत वता, न्हाता आनी फाटीं घरा येताना वाटेर मेळ्ळीं थोडीं फुलां घेवन येता. मागीर पुजा करूंक बसता, तीं फुलां वापरता, देवाची पुजा करता आनी पुजा जातच कोणेय ताका गांवांत वा गांवा भायर पुजेक आपयल्यार तो थंय वता, नाजाल्यार आपल्या भाटांत आपल्या सेटलांत तो आपलें काम करता. एक दीस तो गांवा भायर खंय तरी पुजेक गेल्लो. थंय पुजा जाताच ताणें पळयलें थंय एक काळ्या माजराचें पील आसा. काळें वय पूण बरें दिसता पळोवंक. आनी हाका पळोवन तें लागीं येता, हाच्या पांयांक आपलें आंग घश्टिता. तेन्ना वो त्या घरच्यांक म्हणटा, हें माजरा पील तुमी म्हाका दिशात गे. वय सायबानो, व्हरा तुमकां जाय व्हरा, तुमी व्हरा, आमगे दुसरी माजरां आसात. तो त्या माजरा पिलाक घेवन येता. आतां दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठतच सदांचे परी न्हंयत वता, न्हाता, फुलां हाडटा, पुजेक बसता, फुलां दवरता आनी पुजा करता. तेन्ना हें काळें माजराचें पील ताच्या हुस्क्यार चडटा आनी आपलें आंग ताच्या आंगाक घासता, पुजेक आडखळ जाता. तो माजरा कसो हातान कुशीन लोटता. परत्यान तें ताच्या आंगार येता आनी मियाव मियाव आवाज करता. परत्यान तो ताका कुशीन लोटता, परत्यान तें माजर येता, पुजेक आडखळ जाता. आतां कितें करचें? माजर ताणेंच हाडलां मोगाचें. देखून तो कितें करता? उठता आनी घरा भितर वता. ताका एक दोरी मेळटा. ती दोरी हाडटा, त्या माजराच्या गळ्याक बांदता आनी थंयच एक रुखाचो खांबो आसलो ताका तें बांदता आनी पुजा करूंक बसता. माजर लागींच आसा, माजरी ओगे आसा. पुजा बरी जाली. पुजा जातच माजराक ताणें सोडलें आनी आपलें काम करूंक लागलो. आतां सदां ताणें तशेंच करचें. सकाळीं उठून न्हंयत न्हांवंक वयचें, फुलां हाडचीं, माजराक तेच दोरयेन त्याच खांब्याक बांदून घालचें, फुलां दवरून पुजा करची, पुजा जातच माजराक सोडचें. अशें करता करता तो पुजा करतलो मनीस एक दीस सरलो. आतां ताच्या पुतान पुजा करूंक सुरू केली. ताणें कितें करचें? तशेंच सकाळीं उठून न्हंयत न्हांवंक वयचें, येताना फुलां हाडचीं, त्या काळ्या माजराक आतां तें व्हड जालां मरे, ताका दोरयेन त्या खांब्याक बांदून घालचें, फुलां दवरचीं, पुजा करची, मागीर माजराक सोडचें. अशी पुजा चलताली. माजर मेलें. आख्खांत आतां पुजा कशी करची? माजर ना, पुजा करूंक मेळना. भोंवता थंय हांगा भोंवलो, कितल्या जाणां सांगलें, खंय गेल्यार काळें माजर मेळना, पुजा करूंक जायना. आख्खांत ताजेर. मागीर कोणें सांगलें, अमक्या एका गांवांत थंय एक काळें माजर आसा, हो वेता. वय काळें माजर मेळ्ळें. पळयल्यार कितें, माजर काळें आसा वय. शेमटेचो एक ल्हान भाग, तेंगशी म्हणटा शेमटी, ती धवी आसा. ही व्हरा म्हणटा तुमी. ना तें जायना, काळेंच माजर जायचें. देवा देवा सोदून 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 काळें माजर मेळ्ळें. जावं सायबा, हांव ह्या अनवरांतलो वाचलो म्हणून ताणें त्या माजराक हाडून पुजा करूंक सुरू केली. ती दोरी आतां पोरणी जाल्या आनी ती तुटली. आतां दोरी जाय. तो तुटले दोरयेचो कुडको घेवन तो वेता, आंगडीक वेता आनी त्या आंगडकाराक दोरयो विचार आंगडकार म्हणटा, दाखयता, आळे म्हाका असली दोरी जाय. आंगडकार म्हणटा, सायबा ही दोरी आतां कोणी करनात असल्यो, आळे आतां बऱ्यो नायलन दोरयो आयल्यात पळय, यो व्हरा. ना 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 ती जायना, ती जायना. म्हाका अशीच दोरी जायचे, त्या सुंबाची दोरी जायचे आनी इतलीच मोठी जायचे आनी इतलीच लांब जायचे. बरें, त्या ताणें भितर आंगडी भितर वचून सोदून सोदून खंय तरी कोणशान धुळीन पडली,
ताका सुमाची एक दोरी मेळ्ळी तसलीच ती हाडली. ओ भारी खुशाल. आतां त्या गांवांत देवाची पुजा करतना पयलें वचून पुजा करतना न्हंय न्हावंक जाय. मागीर येताना फुलां हाडूंक जाय. मागीर काळ्या माजराक ते दोरयेन त्याच खांब्याक बांदून घालूंक जाय. पुजा करूंक जाय. मागीर माजराक सोडूंक जाय. आतां तुमी म्हणशात ही कसली पिशी माजराची काणी, काळ्या माजराची काणी. वय, ही एक काळ्या माजराची पिशी काणी अशें आमकां दिसता. पूण तसलेंच पिशेपण वा ताच्या परस पिशें वर्तेपण आमच्या जिवितांत आमी करीत आसा. तें धार्मीक मळार जावं दी वा हेर आमच्या क्षेत्रांनी जावं दी आमी करता. देखीक पळया, कांय घराण्यांत आजून अशें एक चिंतप आसा. खंयच्याय एका बऱ्या कामाक वेताना वाटेर काळे माजर आड येवं नजो. खंय माजर आड आयलें जाल्यार मागीर ते मुखार वचनात. कित्याक आमचें कार्य बरें जायना. आरे ते माजराक आनी त्या कार्याक कितें संबंद आसा? हांव म्हणटा रेड एक सुडें वाटेर आयल्यार जाता गी तुमकां. रेडो आयलो, पाडो आयलो, गाय आयली, बोकडी आयल्यार जाता गी. माजर देवाची एक रचना. पूण ते वाटेर आयल्यार कितें जालें? ना 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 ना, काळे माजर आड आयले जायना, त्याच वचनात. मागीर धर्माच्या मळार पळया, सायबिणीचें नोवेन फादर तें आदलो विगार आसतना बुधवारा जातालें. मागीर आनी एकटो विगार तो शेनवारा करतलो. तें तुमी आतां सोमारा करूंक केलां तें कशें? सायबिणीचें नोवेन पयले सुवातेर करूंक जाय म्हूण सायबिणीन सांगलां ना न्हू? सांगल्यार म्हाका सांगा. मागीर हे दिसांची नांवां थरयल्लीं कोणें? देवान. वेळ काळ ठरयल्लो आमी. देवाक वेळ काळ लागना. सोमार, मंगळार ही दिसाची नांवां. पूण देवाक सोमार एकच, मंगळार एकच, बुधवार एकच. म्हूण नोवेन सायबिणीचें भक्तीपणान खंयच्याय दिसा केल्यार तें सायबिणीक पावता. तें त्याच दिसा करूंक जाय अशें कांय ना. मागीर मंगळार खंय सांत आंतोनीचो दीस. सांत आंतोनीचें नोवेन मंगळारा जावंक जाय. कित्याक? मंगळाराक आनी सांत आंतोनीक कितें संबंद आसा? तो मंगळारा जल्मल्लो म्हणून वा मंगळारा तो सरलो म्हणून वा ताणें सांगलें येवन कोणाक म्हजें नोवेन मंगळाराच तुमी करूंक जाय म्हणून? कोणेंय खंय तरी सुरवात केली. आतां पळय आमी चिंती नासतना मंगळार म्हणटा सांत आंतोनूच जाय. सांजुजे जायना, सायबीण जायना. जेजू तरी नातच मग, तो आनी खंय तरी कुशीन पडला. बरें, आनी मंगळारा थोड्या क्रिस्तांव घराण्यांनी चाल आसा. चलयो आंकवार ते उपास करतात. मंगळारा ताचो उपास आसा. सांगचे सांत आंतोनीच्या मानाक हांव उपास करता. तांचें कारण कितें उपास करचो? तांकां दिसता मंगळारा आमी उपास करतच सांत आंतोनीक लागून आमकां बरी एक सैरीक मेळटा म्हणलें एक चिंतप. तुमच्या उपासाक आनी त्या मंगळाराक आनी तुमकां सैरीक मेळचे हाका कितें संबंद आसा? वा तुका काम मेळटा म्हूण तूं उपास करता तें कांय संबंद ना. मागण्याक हांव विरोध ना. पूण ते अमक्याच दिसा मागूंक जाय, अशेंच करूंक जाय. बरें, काजार जाता कितें करताय तूं? उपास करिना गे. आतां तुका नवरो मेळ्ळो, आतां तुका सांत आंतोन नाका, आतां तुका काम मेळ्ळें देखून आतां सांत आंतोन नाका, असलें चिंतप. अशें विविध मळांनी आमच्या जिवितांत काळें माजर भरलां. गोंयांत पणजे थावन म्हापसा वेताना थंय गिरी म्हणलो गांव मेळटा आनी रस्त्या कुशीन आसूं सावन सायबिणीक भेटयल्लें कपेल आसा. म्हाका तें मिसाक आपयतलें हांव वेतालों. मागीर तें कपेलाचें फेस्त ऑगस्टाचे 15 तारीखेर जाता, व्हडलें फेस्तांचें. आनी तांणी म्हाका नोवेनाक येवंक जाय म्हणलें. तें नोवेन कितल्या दिसांचें जाणात? 15 दीस.
अशें नव्यान कितले दीस 9 दीस. आनी हांव लोकांक विचारता 9 दीस कित्याक 8 दीस केल्यार पावना 10 दीस केल्यार जायना. ना 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 फादर तुमी कितें सांगतात. तुमी एक वेगळेंच आतां तुमचें करूंक सोदतात. 9 म्हणल्यार 9 दिसांचें. कोणें सांगलें जावना जावं थंय 15 दिसांचें. हांवें तांकां विचारलें चडाव 15 दिसांचें आसता. आतां थोड्या कडेन पाद्री मेळना म्हणून 3 दिसांचें 9 आसता. तुमी हांगा 15 दिसांचें 9 कित्याक करतात. जावपूच ना फादर. आदींतान मालगड्यातान आमी करीत आयल्या तें तशेंच करूंक जाय. तांकांच कळीत ना ते 15 दीस कित्याक. मागीर तांकां हांवें सांगलें ऑगस्टाची 15 तारीख हाका लागून कोणें तरी तें सुरवात केलें. त्या वेळार जायते पाद्री मेळटाले देखून 15 दीस 9 तुमी सुरू केलें तें आतां 15 दीसच करूंक जाय म्हूण अशें कांय ना अशी तांकां एक समजूण दिली. अशें विविध क्षेत्रांनी आमच्या जिवितांत एक काळें माजर न्हय कितलींशींच काळीं माजरां भरलां. आनी ह्या काळ्या माजरांक लागून धव्या माजराक आमच्या काळजांनी आमच्या चिंतपान जागो ना. आनी जितले दीस काळीं माजरां आमच्या जिवितांत वाडत वेतात धवी माजरां येवची ना. आतां धवे माजर म्हूण सांगल्यार हांव माजराची खबर उलयना. काळें माजर म्हणटना काळ्या माजराची खबर उलयना. आमचें चिंतप उक्तें जाता ताका हांव धवे माजर म्हणटा. आमचें चिंतप बारीक जाता सांप्रदायीक जाता. आनी कित्याक आमी करता तें आमीच नेणा तेन्ना ती काळ्या माजराची काणी आमच्या जिवितांत खरी जाता. म्हणटच आमी चड करून आमी कथोलीक आसा पळया आमच्या जिवितांत आमी उक्तें मौन आपणावया. कित्याक कथोलीक ह्या उतराचो अर्थ उक्त्या मनाचो उक्त्या मनाची ब्रॉड मायंडेड पर्सन. आमी उक्त्या मनाची मनशां जावया धवी माजरां जावया आनी हेरांक आमी ह्या उक्त्या मनाच्या मनशांच्या आंगणांत तांकां आमी हाडुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.